म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो नमस्कार. आयज 27 डिसेंबर. 4 दिसां उपरांत 2021 सालाक आरंभ जावपाचो आसा. आयची मन की बात एका नदरेन 2020 वर्सांतली निमाणी मन की बात. फुडली मन की बात 2021 वर्सा आरंभ जातली. मोगाळ वांगड्यानो, म्हजे मुखार तुमी बरोवन धाडिल्ल्यो कितल्योश्योच चिटयो आसात. मायगोव्हचेर तुमी ज्यो सुचोवण्यो धाडटात त्योय म्हजे मुखार आसात. कितलेशेच जाण फोन करून आपणाल्यो खबरी सांगतात. हातूंतल्या चडशा खबरांमदीं सरिल्ल्या वर्साचे अणभव आसात आनी 2021 घेवपाचे संकल्प आसात. कोल्हापूर सावन अंजलीन बरयला, नव्या वर्सा आमी एकमेकांक नव्या वर्साची परबीं भेटयतात, बरें मागतात. अंदू वर्सा मातशें वेगळें करुया. अंदू वर्सा आमी देशाक परबीं भेटोवया. देशाचें बरें जावचें, कल्याण जावचें म्हूण मागुया. अंजलीजी, तुजो विचार खऱ्यांनीच तोखणाय करपा सारको. आमगेल्या देशांत 2021 वर्सा आमगेलो देश जैताचे नव्या तेंगशेर पावूं संवसारांत ताची वळख सशक्त देश म्हणून जाली जाल्यार अशें मागल्यार हाचे परस व्हड गजाल ती खंयची आसतली. इश्टानो, नमो ॲपचेर मुंबयच्यान अभिषेक हांणी एक मॅसेज पोस्ट केला. तांणी बरयला की 2020 आमी जें जें पळयलें, जें जें अणभवलें, जें जें शिकले तें केन्नाच चिंतूंक नाशिल्लें. कोरोनाची कितल्योश्योच खबरी तांणी बरयल्यात. ह्या चिटयांतल्यान, ह्या संदेशांतल्यान एक गजाल सामान्यपणान आनी खाशेलपणान मुखार आयली, ती हांव आयज तुमचे वांगडा शॅर करपाक सोदतां. चडावत पत्रांनी लोकांनी देशाचें सामर्थ्य, देशवासियांची एकठांय येवपी शक्त हाची खूब तोखणाय केल्या. जेदे वेळार जनता कर्फ्यू सारको अभिनव प्रयोग पुराय संवसाराक प्रेरणा दिवपी थारलो, जेदे वेळार ताळी आनी थाळी वाजोवन देशान आमगेल्या कोरोना वॉरियर्साचो सन्मान केलो, एकचारपण दाखयलें, ताची जायत्या जाणांनी याद करून दिली. इश्टानो, देशांतल्या सामान्यांतल्या सामान्य मनशान ह्या बदलिल्ल्या बदलांचो अणभव चाखला. हांवें देशा भितर आशेचो हो अद्भुत प्रवाह पळयला. आव्हानां जायतीं आयलीं, संकटाय जायतीं आयलीं. कोरोनाक लागून संवसारांत सप्लाय चेनी भितर जायत्यो आडखळी आयल्यो. तरी लेगीत आमी येवपी दर एका संकटाचेर मात करतनाच तातूंतल्यान धडे घेतले. देशांत नवें सामर्थ्य निर्माण जालें. उतरांनी सांगपाचें जाल्यार ह्या सामर्थ्याचें नांव जावन आसा आत्मनिर्भरता. इश्टानो, दिल्लींत रावपी अभिनव बॅनर्जी हांणी म्हाका धाडिल्लो अणभव खुबूच ओडलायणो आसा. अभिनवाक सोयऱ्याच्या सान भुरग्यांक दिवपाक गिफ्ट दिवपा खातीर कांय खेळणीं विकती घेवपाक जाय आसलीं. देखून दिल्लींतल्या झंडेवालान मार्केटांत गेलो. तुमकां जायत्या जाणांक खबर आसतलें, दिल्लीचें हें मार्केट सायकली आनी खेळण्यां खातीर फामाद आसा. पयलीं थंय म्हारग खेळणीं म्हळ्यार इम्पोर्टेड खेळणीं असो समज आसतालो आनी सवाय खेळणीं भायल्यान येतात अशें समजताले. पूण अभिनवान चिटयेन बरयलां, आतां थंय दुकानदार सांगतात, ये अच्छे वाले टॉय हैं, कित्याक तर हे भारतांत तयार जातात, मेड इन इंडिया आसात. कस्टमरूय इंडिया मेड टॉयची मागणी करपाक लागल्यात. हो परिवर्तनूय विचार जितें जागतें उदाहरण आसा. तेंय भी एका वर्सा भितर. हें परिवर्तन सादें न्हय. अर्थशास्त्री लेगीत मेजूंक शकनात इतलें व्हड. इश्टानो, म्हाका विशाखापट्टणमच्यान वेंकट मुरली प्रसाद जें कितें बरयलां तातूंत एक वेगळीच आयडिया आसा. ही अफलातून आयिल्ल्या आयडियान तांणी बरयलां, हांव 2021 ह्या वर्सा खातीर ABC अटॅच करता. म्हाका हें कितें तें कळ्ळेंच ना. हें ABC म्हळ्यार कितें? मागीर हांवें पत्राक जोडिल्ले चार्ट पळयले आनी म्हाका ABC म्हळ्यार कितें तें कळपाक कळाव लागलो ना. ABC म्हळ्यार आत्मनिर्भर भारत चार्ट. खरेंच तुस्त तोखणाय करपा सारकी आयडिया. वेंकटजीन दीसभर ते जे कितें करतात ताचे चार्ट तयार केले
भितर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशनरी, सेल्फ केअर आयटम्स हाचे बगर जायत्यो गजालींचो आस्पाव आसलो. वेंकटजीन मुखार म्हळा, आमी खबर आसून वा नासून लेगीत देशी प्रॉडक्ट वापरा बदला विदेशी प्रॉडक्ट वापरतात. आमच्या देशांत हे प्रॉडक्ट उपलब्ध आसात. तांणी सोपूत घेतलां, आपूण देशी बनावटीचेच प्रॉडक्ट घेतलो जातून म्हज्या देशवासियांची मेहनत आनी घाम गाळिल्लो आसा. इश्टानो, हाचे वांगडा तांणी मुखार जें सांगलां तें आयकुपा सारकें. म्हाका तें खूब भावलें. तांणी बरयलां की आमी आत्मनिर्भर भारताचें समर्थन करतात खरें, पूण आमगेल्या मॅन्युफॅक्चरर्सांक तांकां स्पश्ट सांगचें पडटलें की ते जो प्रॉडक्ट तयार करतात त्या प्रॉडक्टाच्या क्वॉलिटीचेर वांणपण करचें ना. सामकें सत्य. झिरो इफॅक्ट, झिरो डिफॅक्ट हो विचार घेवन काम करपाची ही योग्य वेळ आसा. हांव देशांतले मॅन्युफॅक्चरर्स आनी इंडस्ट्री लिडर्स हांचे कडेन आग्रहान सांगूंक सोदतां, देशांतल्या लोकांनी घटमूट पावल घाला. इतलेंच न्हय, तें पेजाद पावल मुखारूय मारला. वोकल फॉर लोकल आयज जळीमळी आयकूंक येता. अशा वेळार आमकां सुनिश्चित करपाचो वेळ आयला, आमी जे प्रॉडक्ट तयार करतात ते विश्वस्तरीय आसपाक जाय. जे ग्लोबल बेस्ट आसात ते आमी भारतांत निर्माण करून दाखयतले. हाचे खातीर आमगेल्या उद्देजकांक मुखार येवचें पडटलें. स्टार्टअप मुखार सरपाक जाय. परतून एक फावट हांव वेंकटजींक तांणी केल्ल्या प्रयत्नांक परबीं भेटयतां. इश्टानो, आमकां ही भावना अशीच दवरची पडटली आनी ती मुखार वाडोवची पडटली. हांवें पयलींच सांगलां आनी परतूनय सांगतां, देशवासियांक आग्रह करता, तुमी तुमकां जाय त्या वस्तूंची यादी करात. दीसभर तुमी ज्यो वस्तू वापरतात ताचें विवेचन करात, नियाळ करात. अनायसे विदेशांत निर्माण जाल्ली कसलीय वस्तीचो तुमगेल्या जिणेंत प्रवेश जाला ना मूं? विदेशांत निर्माण जाल्ल्या वस्तीचो आमच्या जिणेंत सहज प्रवेश जाला. आमी ताचे गुलाम जाल्यात. भारतांत निर्माण जाल्ल्या वस्तूचो सोद घेयात आनी थारायात. हाचे मुखार भारतांतल्या लोकांच्या कश्टाच्या घामान तयार जाल्ली उत्पादनांच आमी वापरतले. आमी दर वर्सा न्यू इयर रेझोल्युशनां करतात. ह्या फावट एक रेझोल्युशन आपणाल्या देशा खातीर जरूर करात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमगेलो हो गिरेस्त देश आततायी आनी अत्याचारांक लागून आमगेली हजारांनी वर्सां पोरणी संस्कृताय, सभ्यताय, आमगेले रितीरिवाज वाटोवपा खातीर कितलें व्हड बलिदान दिलां त्या समेस्तांक याद करपाचो हो दीस. आयच्या ह्या दिसा गुरू गोविंदजीच्या पुताक साहिबजादे जोरावर सिंह आनी फतेह सिंह हांकां वण्टी मदीं चेड्डून वडयलें. अत्याचारींक जाय आसलें की साहिबजाद्यांनी आपणाली दिक्षा सोडची, महान गुरू परंपरेची शिकवण सोडून दिवची. पूण आमगेल्या साहिबजाद्यांनी ल्हान पिरायेचेर दाखयल्ली धिटाय, साहस, इच्छाशक्त तोखणाय करी सारकी. वण्टी मदीं गेल्या उपरांत वण्टीक चिरे लागपाक लागले, वणत उंच जावपाक लागली, मर्ण मुखार दिसतालें, पूण ते डगमगले नात. आयच्याच दिसा गुरू गोविंद सिंहजीची माताजी माता गुजरीन शहादत दिल्ली. एका सप्तका पयलीं श्री गुरू तेग बहादूरजीचोय शहादत दिन आशिल्लो. म्हाका दिल्लींत गुरुद्वारा रकाबगंज हांगा वचून गुरू तेग बहादूरजींक श्रद्धा सुमन अर्पीत करून तकली तेकोवपाची संद मेळ्ळी. ह्या म्हयन्यांत श्री गुरू गोविंद सिंहजीची प्रेरणा घेवन जायते लोक जमिनीर न्हिदतात. लोक श्री गुरू गोविंद सिंहजीच्या परिवारा कडल्यान दिल्ल्या शहादतीची व्हड भक्तिभावान याद करतात. ह्या त्यागान, शहादतीन संपूर्ण मानवतेक आनी देशाक नवी शिकवण दिली. ह्या बलिदानान आमची सभ्यता सुरक्षीत राखपाचें व्हड कार्य केलें. आमी ह्या शहादतचे ऋणकारी आसात. परतून एक फावट श्री गुरू तेग बहादूरजी, माता गुजरीजी, गुरू गोविंद सिंहजी आनी चारूय साहिबजाद्यांच्या आत्मबलिदानाक, शहादतीक नमन करता. अशेच तरेन भारतांतल्या कितल्याशाच शहादतींनी
भारताच्या आयच्या स्वरुपाक वाटावन दवरला, राखून दवरला. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आतां हांव तुमकां अशी एक खबर सांगूंक सोदतां जी आयकून तुमकां खोसूय जातली आनी गर्वूय जातलो. भारतांत लेपर्ड्स म्हळ्यार बिबट्यांच्या संख्येन 2014 ते 2018 मजगतीं 60% इतली वाड जाल्या. 2014त देशांत लेपर्ड्सचो आंकडो लागीं 7,900 इतलो आसलो. तोच आंकडो 2019 वर्सा वाडून 12,852 इतलो जालो. हे तेच लेपर्ड्स जांचे विशीं जिम कॉर्बेट हांणी म्हळां, ज्या लोकांनी लेपर्ड्सांक रानांत स्वच्छंदीपणान भोंवतना पळोवंक ना ते ताच्या सुंदरकायेची कल्पनाच करूंक शकनात. ताच्या रंगाची सुंदरता, ताच्या चलपांतलो मोहकपणाचो आदमास घेवंक शकनात. देशांतल्या चडशा राज्यांनी, चड करून मध्य भारतांत बिबट्यांची संख्या वाडल्या. बिबट्यांची संख्या वाडपी राज्यांमदीं मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र ही राज्यां वयल्या सुवातेर आसात. ही खरीच खोसदिणी गजाल. बिबटे पुराय संवसारांत वर्सा कणकणी संकटाक तोंड दीत आयल्यात. संवसारभर तांचे हॅबिटॅटाक लुकसाण जालां. अशा वेळार भारतांत बिबट्यांचो आंकडो वाडोवन पुराय संवसाराक एक देख दिल्या. तुमकां खबर आसतली, फाटल्या कांय वर्सांनी भारतांत सिंहाचोय आंकडो वाडटा. वागाच्या संख्येनूय वाड जाल्या वांगडाच भारतीय वन क्षेत्राचोय विस्तार जाला. हांकाच लागून केवळ सरकारूच न्हय जाल्यार जायतो लोक, सिव्हिल सोसायटी, कांय संस्था वृक्षारोपण, वृक्ष संरक्षण, वन्यजीवन संरक्षणाच्या मळार कार्य करतात. तांकां परबीं फावता. इश्टानो, हांवें तामिळनाडूच्या कोयंबटूर हांगची काळजाक हात घालपी एक खबर वाचली. सोशल मिडियाचेर व्हिज्युअल पळयले. आमी मनशा खातीर आसात ती व्हीलचॅर पळयल्या, पूण कोयंबटूरच्या एका धुवेन, गायत्री तिचें नांव, तिणें आपणाल्या बापाय वांगडाच एक पिडेस्त डॉग, सुण्या खातीर व्हीलचॅर केल्या. ही संवेदनशीलता प्रेरणा दिवपी आसा आनी हें जेदे वेळार जावंक शकता जेन्ना दर एका जिवा प्रती दया आनी करुणा आसता. दिल्ली NCR आनी देशांतल्या दुसऱ्या शारांनी कुलकुळ्याच्या शिंयां दिसांनी बेघर जनावरांची देखभाल करपाचें काम कांय लोक करतात. खूब कितें ते करतात. ते ह्या जनावरांक खावपा पिवपा बरोबरूच तांचे खातीर स्वेटर आनी बिछानो दिवपाचे कश्ट घेतात. कांय लोक अशे आसात जे दर दिसा शेकड्यांनी जनावरांक जेवण दिवपाचें कार्य करतात. ह्या कार्याची तोखणाय जावपाक जाय, तुस्त जावपाक जाय. अशाच तरेचे कार्य उत्तर प्रदेशांतल्या कौशांबी गांवांतूय जातात. थंय बंदखणीन आशिल्ले कैदी गोरवांक, गायांक शिंया पासून वाटोवपा खातीर पोन्न्या आनी पिजिल्ल्या कांबळीचे कवर तयार करतात. ह्या कांबळींक कौशांबी सयत दुसऱ्या जिल्ह्यांतल्या बंदखणींतल्यान एकठांय करतात आनी तांकां शिंवून परतून गोशाळेंत धाडटात. कौशांबी बंदखणींतले कैदी दर सुमारांत जायते कवर तयार करतात. येयात, दुसऱ्याच्या देखभाली खातीर केल्ल्या सेवाभाव दाखोवपी ह्या प्रयत्नांक प्रोत्साहीत करुया, तांकां उत्तेजन दिवया. खरें तर हें एक सत्कार्य. ह्या सत्कार्यांतल्यान समाजाच्यो संवेदना घटमूट जातात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आतां म्हज्या मुखार एक पत्र आसा, तातूंत 2 फोटो आसात. हे फोटो एका देवळाचे जावन आसात. एक बिफोरचो आनी दुसरो आफ्टरचो. ह्या फोट्या वांगडा जें पत्र आसा तातूंत तरणाट्यांच्या अशा एका टिमी विशीं सांगलां जे स्वताक युवा ब्रिगेड म्हणून पाचारतात. खरें तर ह्या युवा ब्रिगेडान कर्नाटकान श्रीरंगपटना लागसार आशिल्ल्या वीरभद्र स्वामी नांवान प्रसिद्ध एका प्राचीन शिव मंदिराचो कायाकल्प केला. ह्या मंदिराच्या आशीकुशीक झाडांनी वेटाळो घातिल्लो. झाडां इतली वाडिल्ली हांगा देवूळ आसा हें दिसच नाशिल्लें. एक दीस भोंवडेर आयिल्ल्या एका भोंवडेकारान ह्या प्राचीन झाडांनी शिणिल्ल्या मंदिराचो एक व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर पोस्ट केलो.
युवा ब्रिगेडान जेन्ना हो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर पळयलो तांकां रावपाक जालें ना. ह्या टिमीन एकठांय जावन ह्या मंदिराचो जिर्णोद्धार करपाचें थारायलें. तांणी मंदिराच्या वाठारांत वाडिल्लीं झाडां नण्णी काडून उडयलीं. सगळो वाठार निवळ नितळ करता तें पळोवन थळावे लोकूय मजतीक आयले. कोणे सिमेंट दिले, कोणे पेंट. जायत्यो वस्तू दिल्योच, पूण वांगडा आपूण वावराकूय लागले. हे सगळे तरणाटे आपणाल्या वेगवेगळ्या प्रोफेशनांत आसात. इतले करून तांणी विकेंड्सांत कांय वेळ काडलो आनी हे मंदिराच्या कार्याक दिलो. तरणाट्यांनी देवळाची दारां लायलीं, लायटीचें कनेक्शन घेतलें. अशे तरेन देवळाचें आदलें वैभव परतून स्थापीत करपाचें काम केलें. ध्येय आनी जिद्द आसत तर आमी आमची मोख साध्य करपाक शकतात. हांव जेन्ना भारतांतल्या तरणाट्या पिळगे कडेन पळयतां तेन्ना म्हाका खोस भोगता आनी परजळीत फुडाराची आस्त धरता. आनंदीत आनी आशावस्त इतल्या खातीर की म्हज्या देशांतल्या तरणाट्यां मदीं कॅन डूचो अप्रोच आसा आनी वील डूची स्पिरीट आसा. तांचे खातीर आव्हानां व्हड न्हय, तांचे खातीर अशक्य अशें कांयच ना. हांवें तमिळनाडूच्या एका टिचरी विशीं वाचलें. तिचें नांव हेमलता एन.के. विडुपुरम हांगच्या एका स्कुलान संवसारांतली पोरणी भास तामीळ शिकयता. कोविड-19 आयल्या उपरांत शिक्षकाचें शिकोवपाच्या कामान आडखळ उबी रावली. हय, तिचे मुखार आव्हानां जरूर आसलीं. तिणें एक इनोव्हेटीव मार्ग सोदलो. तिणें कोर्सचे सगळे 53 चॅप्टर रेकॉर्ड केले, एनिमेटेड व्हिडिओ तयार केले आनी ते सगळे एका पेन ड्रायव्हांत भितर घालून विद्यार्थ्यांक दिले. हाची तिच्या स्टुडंटांक खूब मदत जाली. ते चॅप्टर विज्युअली समजुपाक शकले. इतलेंच न्हय तर ती आपणाल्या विद्यार्थ्यां वांगडा फोनावयल्यान उलोवन मार्गदर्शन करताली. हाका लागून विद्यार्थ्यांच्यो शिकवणी खेळीमेळीन आनी आकर्शक पद्दतीन जाल्यो. खरें सांगपाचें म्हळ्यार कोरोनाच्या ह्या काळांत टिचरांनी ज्यो इनोव्हेटीव पद्दती आपणायल्यो, कोर्स मटेरियल क्रिएटिव्हिटी तयार केली, देखून ऑनलायन शिकोवपाचो आनी शिकपाचो हो वेळ मोल करूं नज इतलो आसलो. म्हजो सगळ्या टिचरां कडेन आग्रह आसा, तांणी तयार केल्लें कोर्स मटेरियल शिक्षण मंत्रालयाच्या दिक्षा पोर्टलाचेर जरूर अपलोड करचें, जाचो देशांत पयस गांवांनी रावपी विद्यार्थ्यांक लाभ जातलो. इश्टानो, आतां खबर सांगता झारखंडच्या कोरवा जनजातींतल्या हिरामन हांची. हिरामनजी गढवा जिल्ल्यांतल्या सिंजो गांवांत रावतात. तुमकां आयकून धपको बसतलो, कोरवा जनजातीची लोकसंख्या सगळी मेळून 6,000, जे शारापासून पयस दोंगराचेर जंगलांत रावतात. आपणाल्या जनजातीची संस्कृताय आनी वळख तिगोवन दवरपाचो विडो हिरामन हांणी उखल्ला. तांणी 12 वर्सांच्या अथक परिश्रमा उपरांत नानपयत जावपी कोरवा भाशेचो शब्दकोश तयार केला. तांणी ह्या शब्दकोशान घरांत वापरपी उतरांचो अर्थ सांगतनाच दैनीक जिवनांत वापरांत येवपी कोरवा भाशेच्या कितल्याशाच उतरांचो अर्थ दिला. कोरवा समुदाया खातीर हिरामनजी हांणी जें काम केलां तें देशा खातीर व्हड खजिनो जावन आसा. म्हज्या देशवासियांनो, अशें म्हणटात की अकबराच्या दरबारान एक मुखेल वांगडी आशिल्ले अबुल फजल. तांणी एक पावट काश्मीराची भोंवडी केल्या उपरांत सांगलें, काश्मीरांत अशी एक भांगराळी वस्त आसा जाका पळयतकच जो तो खोशयेन नाचता. सांगपाचें तर तें काश्मीरांतल्या केसर शेती विशीं उलयताले. केसर शेंकड्यांनी वर्सां सावन काश्मीरा कडेन जोडला. काश्मीरी केसर मुखेलपणान पुलवामा, बडगाम आनी किश्तवाड ह्या वाठारांत पिकयलें वता. अंदू वर्सा मे म्हयन्यांत काश्मीरी केसराक जिओग्राफिकल इंडिकेशन टॅग म्हळ्यार GI टॅग दिला, जाचे वरवीं आमी काश्मीरी केसर एक ग्लोबली पॉप्युलर ब्रँड करपाक सोदतात. काश्मीरी केसर वैश्वीक थराचेर एक असो मसालो म्हणून वळखतात जातूंत कितलेशेच वखदी गूण आसात. हे परमळ भरीत सुगंधीत केसर जाची कुसां लांब आनी मोठी आसतात.
जी ताची मेडिसिनल व्हॅल्यू वाडयतात. केसर जम्मू आनी काश्मीराच्या समृद्ध सांस्कृतीक दायजाचें प्रतिनिधित्व करता. क्वॉलिटीची गजाल करीत तर काश्मीराचें केसर खूपच युनिक आसा, दुसऱ्या देशाच्या केसरा परस वेगळें. काश्मीराच्या केसराक GI टॅग रेकग्निशन मेळिल्ल्यान ताची वेगळी वळख निर्माण जाल्या. तुमकां आयकून खोस जातली, कश्मीरी केसराक GI टॅगचें सर्टिफिकेट मेळ्ळ्या उपरांत दुबयच्या सुपरमार्केटांत ताचें लॉन्च केलां. आतां निर्यात वाडटली. आत्मनिर्भर भारत करपाचे दिकेन मारिल्लें हें पावल देशाक घटसाण दितलें. केसर उत्पादन करपी शेतकामत्यांक हाका लागून बरोच लाभ मेळटलो. पुलवामांत त्राल शार गांवांत रावपी अब्दुल मजीद वाणीक पळयात. तो आपले GI टॅग्ड केसराक नॅशनल सॅफ्रन मिशनाच्या मदतीन पंपोरच्या ट्रेडिंग सेंटरान ट्रेडिंग वरवीं विकता. ताचे वरीच कितलेशेच काश्मीरांत हें काम करतात. हाचे फुडें तुमकां केन्नाय केसर विकत घेवपाचो आसत तर काश्मीराचे केसर विकते घेयात. काश्मीरी लोकांची उमेदूच अशी आसा की थंयच्या केसराचो स्वाद वेगळोच. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, 2 दिसां पयलीं आमी गीता जयंती मनयली. गीता आमकां आमच्या जिणेच्या दर एका तासाविशीं प्रेरणा दिता. पूण तुमी केन्ना चिंतून पळयलां, गीता अद्भुत ग्रंथ कित्याक? कारण हो ग्रंथ म्हळ्यार प्रत्यक्षात भगवान श्रीकृष्णाचीच वाणी. पूण गीतेची विशेशताय अशी आसा की गीतेचो सार जाणून घेवपाची आमकां उत्सुकता जाता. प्रश्नांतल्यान सुरू जाता. अर्जुनान भगवंताक प्रश्न केले, जाणून घेवपाची जिज्ञासा दाखयली, म्हणून गीतेचें गिन्यान संवसाराक मेळ्ळें. गीतेवरीच आमगेल्या संस्कृतीन जितलें गिन्यान आसा तें सगळें जिज्ञासा म्हळ्यार जाणून घेवपाच्या क्रियेंतल्यानूच सुरू जाता. वेदाचो पयलो मंत्रच आसा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात येयात आमी ब्रह्मची जिज्ञासा करुया. हाकाच लागून आमी ब्रह्मच्या अन्वेषणाची खबर सांगतात. जिज्ञासाची ताकद इतली आसा आमकां नवें करपाक प्रेरीत करता. भुरगेपणार आमी शिकतात, कित्याक तर जाणून घेवपाची जिज्ञासा आमचे मदीं आसता. सांगपाचें म्हळ्यार जो मेरेन जिज्ञासा आसा तो मेरेन जीवन आसा. जो मेरेन जिज्ञासा आसा तो मेरेन नवें शिकपाचो क्रम सुरू रावतलो. ते पासत पिराय परिस्थितीचो पांचसो लागना. जिज्ञासाच्या उर्जेचें एक उदाहरण म्हाका खबर आसा. चलात, तमिळनाडूचे एक बुजुर्ग श्री श्रीनिवासाचार्य स्वामीची खबर आयकुया. श्री श्रीनिवासाचार्य स्वामीजी 92 वर्सां पिरायेचेर 92 इयर्स ते ह्या पिरायेचेर कंप्युटराचेर आपलें पुस्तक बरयतात. स्वता टायप मारतात. तुमी म्हणटले पुस्तक बरोवप बरें आसा, पूण श्रीनिवासाचार्यांच्या वेळार कंप्युटरच नाशिल्लो. मागीर तांणी कंप्युटर केन्ना शिकलो? हें सत्य आसा की तांच्या कॉलेजा दिसांनी कंप्युटरूच नाशिल्लो. पूण तांच्या मनात जिज्ञासा आनी आत्मविश्वास आतांय तितलोच आसा जो तांच्या तरणाटेपणार आशिल्लो. खरें तर श्रीनिवासाचार्य स्वामीजी संस्कृत आनी तमिळ विद्वान आसात. आतां मेरेन तांच्यांनी 16 अध्यात्मीक ग्रंथ बरयल्यात. पूण कंप्युटर आयल्या उपरांत आतां ग्रंथ बरोवपाचें आनी प्रिंट जावपाची तरा बदल्ल्या. तेन्ना तांच्यांनी 86 वर्सां पिरायेर 86चेर कंप्युटर ते शिकले. आपणा खातीर गरज आशिल्लें सॉफ्टवेअर शिकले. आतां ते आपणालें पुस्तक पुराय करतात. वांगड्यानो, श्री श्रीनिवासाचार्य स्वामींची जीण जिवनाचें प्रमाण आसा की आमची जीण उर्जेन भल्ल्या. जो मेरेन जिणेंतली जिज्ञासा मरची ना, शिकपाची उर्मी मरची ना, हाचे खातीर आमकां केन्नाच आमी फाटीं पडले, फाटीं उरले, आमी चुकले अशें दिसपाक फावना. उलट चल शिकून घेवया ही इत्सा शक्त आसपाक जाय. आमी अशें चिंतून उपकारचें ना आमी शिकूंक शकचे ना, आमी मुखार सरपाक शकचे ना. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आतांच आमी जिज्ञासा विशयी उलयले. कांय गजाली नव्यान शिकपाचें आनी करपा विशीं खबरी मारल्यो.
नव्या वर्साच्या नव्या संकल्पाची खबर केली. पूण कांय लोक असे आसतात जे सेगीत कितें ना कितें नवें करीत आसतात, नवे नवे संकल्प घेवन सिद्ध आसतात. तुमी तुमच्या जिणेंत पळयलां आसतलें, जेन्ना आमी समाजा खातीर कितें करतात तेदे वेळार आनी चड करपाची उर्जा समाज आपूण जावन आमकां दिता. साद्यो दिसपी गजाली प्रेरणादायी आसतात. गुरुग्रामचे प्रदीप सांगवान 2016 सावन हिलिंग हिमालयाज नांवाचें अभियान चलयतात. ते आपणाली टीम आनी व्हॉलंटियर्स घेवन हिमालयाच्या विंगड विंगड गांवांनी वतात आनी जो प्लास्टीक कोयर ट्युरिस्ट थंयच उडोवन वतात ते निवळ करतात. प्रदीपजी हिमालयांतल्या विंगड विंगड ट्युरिस्ट लोकेशनावेल्यान टनांनी प्लास्टीक साफ करतात. अशेंच काम कर्नाटकांतले तरणाटे दाम्पत्य अनुदीप आनी मिनुषा हालींच फाटल्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत लग्न जाल्यात. लग्ना उपरांत नवे लग्न जाल्ले जोडपें भोंवपाक वतात. पूण ह्या दोगांयनी मातशें वेगळें केलें. ही दोगांय जाणां सदांच पळयत आयिल्लीं. लोक भोंवपाक मजा लुटपाक वतात, पूण फाटल्यान कितलोसोच कोयर सोडून येतात. कर्नाटकांतल्या सोमेश्वर बिचाचेर हीच स्थिती आशिल्ली. अनुदीप आनी मिनुषा हांणी थारायलें, सोमेश्वर बिचाचेर लोक कोयर करून वतात तो निवळ करपाचो. दोगांय घोव बायलेन लग्न जाले उपरांत केल्लो हो पयलो संकल्प. दोगांयनी मेळून दर्यादेगेवेलो कोयर साफ केलो. अनुदीप हांणी आपणालो हो संकल्प सोशल मिडियाचेर शॅर केलो. तांणी तो शॅर केल्लो पोस्ट पळयल्या उपरांत विधायक विचारान प्रेरीत जावन जायते तरणाटे चले चलयो हांणी तांच्या कार्यान योगदान दिलें. आयकून तुमकां धपको बसतलो, ह्या सगळ्यांनी मेळून सोमेश्वर बिचावेलो 800 किलो परस चड कोयर निवळ केलो. इश्टानो, ह्या प्रयत्नांक सलाम आसाच, पूण आमकां विचार करपाक जाय, हो कोयर ह्या बिचाचेर, ह्या दोंगरांचेर पावता कसो. आमचे मदलेच कांय लोक हो कोयर सांडून वतात. आमकां प्रदीप आनी अनुदीप मिनुषा सारके सफाई अभियान नेमान चलोवचें पडटलें. पूण ताचे पयलीं आमकां एक संकल्प करचो पडटलो. आमी कोयर करचे नात आनी मेळटा थंय उडोवचे नात. स्वच्छ भारत अभियानाचो पयलो संकल्प होच आसा. हय, आनी एक गजाल याद करून दितां. कोरोनाक लागून अंदू वर्सा ह्या अभियाना विशीं चड चर्चा जाली ना. आमकां देशाक सिंगल यूज प्लास्टीक पसून मुक्त करपाक जाय. 2021 वर्साचो हो एक संकल्प आसतलो. निमाणे कडेन हांव तुमकां येवपी नव्या वर्साच्यो परबी भेटयतां. तुमी स्वता स्वस्थ रावात, तुमचें कुटुंब स्वस्थ उरूं. फुडल्या वर्सा जानेवारींत नव्या विशया सयत परत मन की बात करुया. खूब खूब देव बरें करूं.